भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां खुर्साक मानता. आमच्या घराच्या उमऱ्यांत आमी खुरीस सदांच दवरता, ताका वाती पेटयता. त्या भायर आमी कितेंय काम सुरू करच्या आदीं सांता खुर्साची कूड काडटा. जेवणाचेर आमी बेसांव खुर्सा उद्देशीं घालता आनी जेवता. हिच्या वेळार म्हणून हितून न्हिदताना पर्यंत आमी सगळे वाटेन खुरीस काडून न्हिदोंक येता. कित्याक लागून? कित्याक आमी जाणो की जेजू आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी आमचेर कसलेंच वायट कसलूंक दिवचो ना म्हणून ह्या कारणाक लागून आमी खुर्साक मान दिता. खरें निकोदेमाक सांगला ते प्रमाणे देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, म्हणजे आमच्या मनशाकुळाचो, ताणें आमकां आपल्या सारकीं केल्ली आनी आमी फकत ताका विस्वाशी रावंक जाय आसलेली. तो सांगता तें आमी आयकून त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय आसलेलें. पूण आमी कितें करता? आमी देवाक सांगता ताणें कितें आमचे पासून करूंक जाय पळय तें, आनी हातून आमी चुकता. आमी नको आमचें जिवीत कशें फुडें सारूंक जाय पळय तें. आतां ह्या उपरांत कितें जातलें तें आमी बिलकूल नकळो, पूण देव जाणो. ताका लागून देवा कडेन आमी मागूंक जाय, विचारूंक जाय, आयकूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक जाय. पूण तें चलयतना पर्यंत ताच्याच सहकारान तें चलोवंक जाय. नाजाल्यार आमी आमकां जाय पळय तशें करतल्या आनी हे बरी पयल्या वाचपान पळयलां त्या प्रमाणे आमचें सगळें घडटलें. देवान तांकां गुलामपणांतली इजिप्तांतली काडलेली, तांकां स्वतंत्रपण दिल्लें, पूण ती देवाचेर आड उलोवंक लागली. देव सांगता ते प्रमाणे ती करिना जाली, बेजार जावंक लागली, वाजोवंक लागली. हेंच आमकां दिता तूं माना, आमकां नाका तसलें. अशें करून देवा विरुद्ध ती गेली आनी देवा विरुद्ध आमी गेली की ना, देव आमकां खास येना, आमची कर्तुबां आमकां खास लायता. कित्याक मागीर फुडें आमकां देंवचाराचे चपक्यान आमी पडोवंक लागता आनी देंवचार मागीर आमचें जिवीत चलयता आनी तें आमकां नाका पुरो जाता. तेन्ना परतून आमी देवाक उलो मारूंक जाय. आनी जे प्रमाणे इस्रायल लोकांनी मोइसेसा कडेन उलो मारून देवाक उलो मार म्हणून सांगलें आनी ताणें मारलें आनी त्या प्रमाणे देवान ताका पितलूचो सोरोप मोइसेसा उद्देशीं करून उबारलो आनी जी कोण ताचेर पळयताली आनी दोळे लायताली ती बरी जाताली. पळय, हेच प्रमाणे देवान निकोदेमाक, म्हणजे जेजू निकोदेमाक सांगलें, जेन्ना मनशाचो पूत खुर्सार उबारलो जातलो तेन्ना सगळीं जाणां ताचेर जी विस्वास करता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी ह्या संवसारांतूच पातकाबीण आमी जिवंक लागतले. म्हणजे कितें? सगळो जेजूच्या आसण्यांत आमी रावतले. तो आमकां सदांच पळयता आनी आमी सदांच ताका पळोवन आमचें जिवीत सारतले. तर देवान आपल्या पुताक धाडलो. कित्याक लागून? आपले देवपण ताणें सगळें ओगडायलें, जें ओगडांक ना पूण तें भेटयलें आनी तो इतलो खालती जालो की तो आमचो चाकर जालो. देव आमचो चाकर जावन आपणे देवाचें सगळें आयकून ज्या प्रमाणे पातकान ताका गुलामपणांत दवरलो, तें गुलामपण ताणें आपणाचेर घेतलें आनी तें खुर्सा उद्देशीं तो मेलो आनी त्या प्रमाणे देवान ताका उबारलो. आनी आतां ताचेर आमी तो दोळे लायत जाल्यार खरेपणी ताणें आमच्या मनशाकुळाक सुटका दिल्ली आसा. कित्याक तो सारको खालतो जावन त्या पावंड्या आसात ताणें आमकां सगळ्यांक उबारलेली आसा. ताचे वरवीं आमी पुनर्जिवंत जाता. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी हें जैत खुर्साचें जें समरमता, ट्रायम्फ ऑफ द क्रॉस, तातूंत आमकां सगळें जेजूचें बरेपण मेळटा, देवाचें मोग आमकां मेळटा. देवान
आमकां आपलो मोग ह्या प्रमाणे दाखयलो. जेजून देवाचो मोग केलो, बापायचो मोग केलो आनी बापायन ताचे उद्देशीक आमचो केलो. हे आमी त्या क्रुसा उद्देशीक समोर उरता. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, जेन्ना जेजू खुर्सार आसलेलो तेन्ना ताणें कितें केलें? ताणें आपले आवयक आमची आवय करून दिली. आनी कितें तिचो घडलें? ताच्या कुसव्यान सांग इगोर्ज मात उगडापी जाली, जल्माक आयली आनी हे परी आमी सगळीं जाणां ताच्या रोगतान आनी उदकान बावतिजम घेवन एक ताचे सोबें जाता आनी तो आमचे सोबें आनी आमी ताचे सोबें जिवंक लागता. तर ह्याच ताच्या जिविताक ती जावन आसा आमची आवय आनी ती आमचो परामर्श करता. दुसरें म्हणजे नियाळ करीत जाल्यार हो खुरीस पळय काल्वारीचेर आसलेलो तो हेलेना म्हणटा ती राणी जी कॉन्स्टान्स आसलेलो तो बादशाह ताची माय आसलेली. तो तिणें कितें केलें? थंयसर वचोन तो खुरीस जेरुसलेमाक आसलेलो तो घेवन ती रोमाक आयली. तो खुरीस म्हणजे 3 खुरीस आसलेले न्हय. हिंचो जेजूचो खुरीस तो कोळच्याक एका थोंट्याक तिणें ताचें शीं ते खुर्साचें हाडलो आनी प्रत्येक खुर्साक ताका हात लावन दिलो वो ताका स्पर्श केलो आनी ज्या खुर्सान ताका बरो केलो तोच जावन आसा जेजूचो खुरीस. म्हणून तिणें तो खुरीस थोडे भाग हितून रोमाक व्हेलो आनी तिची पोलास मागीर आतां खुर्साची खुरीस आसा ती आनी ती हितून आतां पोलास इगोर्ज जालेली आसा. लोक थंयसर वेता आनी थंयसर जेजूचो हितून ताका भेट दितात आनी थंयसर ताका जेजूचें बरेंपण मेळटा. पूण मागीर कितें जालें? हो खुरीस थोडो परतून जेरुसलेमाक हाडलो आनी जेरुसलेमाक हाडून थंयसर पेर्साचो खुशबू म्हणटा पळय तो तांचो राजा ताणें तो खुरीस व्हेलो आनी थंयसर खूब जुद्यो आसलेले. जुद्यो ताच्या हावजीन आसलेले तांकां क्रिस्तांवांचो एकदम राग आसलेलो म्हणून ताणें सगळें तें फोडून तोडून व्हेलें. पूण मागीर हेरकुलियस म्हणटा पळय तो बादशाह ताणें तें परतून हाडलें आनी तो बरी वस्त्रां घालून तो खुरीस आपल्या खांदार घेवन जेरुसलेमाक येतालो. पूण ताका जेरुसलेमाक पावले उपरांत भितर वचूंक जायना जालें. मागीर थंयसर पळय बिशप आसलेलो त्या बिशपान ताका सांगलें पळय हें तूं कोत्ताय तें सारकें न्हय. जेजू साद्या कापडांनी आसलेलो ताका विंगडो करीत आसलेले ते हे भाशेन सादी वस्त्रां ताचेर घातलेलीं आनी तूं हे भाशेन न्हेसोन तो खुरीस व्हरताय. ताणें रोखडेंच आपले पिराचीत केले, सादी कापडां घातलीं आनी तेन्ना की तो खुरीस भितर हाडपाक ताका मेळ्ळें आनी ताणें हाडलो तो आनी थंयसर दवरलेलो आसा. तर हे भाशेन त्या खुर्साची खबर आसा. पूण म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां खुर्साक खूब मान दिता न्हय. तर आमी केन्नाच विसरचें न्हय आमचे भितरल्या भितर जेजूचेर आमी दोळे लावचे. जशे भशेन मोइजेसान तो खुरीस म्हणजे एका खांब्याचेर ते खुरीस कसो बांदलो म्हणजे पितळीचो सोरोप केलो. आतां जेजू खुर्सार आसा. तर ह्या जेजूचेर आमी दोळे लायत तर खरेपणी आमकां पातकांतली सुटका मेळटली आनी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी सारूंक लागतलें. तर आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उठीन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान आमी जेजूक एकवटून आसा. तर आमी भितरल्यान सुस्काराक हाजीर जाताना आमच्या चिंतनाकूय हाजीर जावया. आमी चिंतनांनी जेजूक खुर्सार पळयता. ताच्या दोळ्यांचेर आमचे दोळे लावन आतां हो थोडोच वेळ ताचे बरोबर सारया. 2 पावण्याचेर आमी ताका एकवटून आसा
एक म्हणजे सुस्कारांतल्यान आनी दुसरें म्हणजे आमचे दोळे ताचेर लावन आमी ताका पळयता. आनी अशें करतना आमी ताची उतरां आयकुया. तो आमकां कितें म्हणटा पळय तें. हो जालो तिसरो पावंडो. हे परी खोलायेन आमी ताच्या संबंदांत हो वेळ सादता. हें जावन आसा खोलायेचें मागणें. आनी अशें घडल्या उपरांत मागीर आमी पळोवया कशे भाशेन आमचें जिवीत आमी प्रत्येक वेळा सादलेल्या पळय तें. होच नमुनो आमी घेवया आमच्याच जिविताचो आनी हे परी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सदांच सारया. जेन्ना आमचेर अडचणी येतात तेन्ना आमी आमचे दोळे जेजूचेर उबारया. तो आमकां कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय तें सुचयतलो आनी ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान तें आमकां दाखयतलो आनी त्या प्रमाणे आमी ताका सहकार करून तें करून आमकांय जेजू सोबेन जैत मेळटलें आनी आमी ताचे बरोबर संवसाराचे दारोणा पासत वावुरतले.